टुरिझम खाते परत बीच क्लिनिंग स्कॅमाच्या वाटेर आसा म्हणून गोवा फॉरवर्डाक दुबाव। सीएमान खंय गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ह्या फुडें बीच क्लिनिंग करतले म्हणून जाहीर केल्ले। मात आता अकस्मात हे टेंडर काढून लायफगार्ड कंपनीक दिला म्हणून दुर्गादास कामत सांगता। बीजेपीच्या पदाधिकाऱ्याच्या पुताक खंय सबकॉन्ट्रॅक्ट मेळपाचो आसा म्हणून फिक्सिंग। मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट दिल्लो आनी कॅबिनेट बैठक घेतिल्ली आनी तातूंत सांगिल्लें की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आहा, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन will anymore handle the garbage and beach cleanings and all other related stuff in Goa. अशें आसतना सुद्धा 27 डिसेंबराक एक टेंडर येता saying that comprehensive beach cleaning floated by GTTC. म्हणजे हांगा मॅच फिक्सिंग तुम्ही परत करूंक सोदतात, बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट दिवन आनी इलेक्शनाचे पैसे तुम्ही उबारूंक सोदतात काय म्हणून आमकां दुबाव मारतात। एका वटेंतल्यान टेंडर फ्लोट करप ऑन 27th of December. Now suddenly the company starts the work even before the tender is allotted, saying that orders are from top. आणि दिलीप परोळेकर आपल्या इलेक्शनाचो पैसो उबारूंक सोदता काय म्हणून आमकां दुबाव मारतात। आणि आसतलेच, कारण गेल्या कॉन्ट्रॅक्टान कशे किकबॅक्स घेतिल्ले टुरिझम मिनिस्टरान आनी हे प्रायमा फेसी प्रूव जाल्ले। जो 1.5 कोटीचो कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो 14 कोटीक दिल्लो गेल्लो। कंपनीचो ओनर सेम, वेगवेगळ्या नांवांनी कंपनी फ्लोट केली गेल्या फावट। आतां प्रकरण लोक आयुक्ता कडेन आहा। तेन्ना मुख्यमंत्री स्वता वक्तव्य दिता की बीच क्लिनिंग म्हणा किंवा खंयचेच गार्बेज क्लिनिंग जे आहा, इट वील बी डन बाय गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी। हे करतले आनी तांचे स्टाफ सगळे थंय हे केल्ले, शफल केल्ले। अशें आसतना तुमी टेंडर कसो फ्लोट केलो आतां फॉर द बीच क्लिनिंग? एंड नाव द फनियस्ट पार्ट एंड द सिरियस पार्ट इज दैट द वर्क इज बीन गिवन टू अ लाइफ गार्ड कंपनी। जेन्ना एकटो कोण टेंडराक एप्लाय करता, एक दोतोर जो आसता, दोतोरूच कॅन ऑपरेट, अ नर्स कॅनॉट डू ऑपरेशन। हांगा तुमी बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट काढून एका स्विमींग जे लायफ गार्ड कंपनी आहा, लायफ गार्ड सेव्हिंग आहा, हांगा तुमी दिता। हातूनच प्रायमा फेसीचे हांवें आरोप केल्यात की सब कॉन्ट्रॅक्ट एका बीजेपीच्या मंत्र्या ऑफिस बेरल्या चल्याक वचपाचो आहा, हे हातून प्रूव जाता। सो दिलीप परोळेकरान क्लियर येवचे की मुख्यमंत्र्यान जेन्ना वक्तव्य केला की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन विल हँडल द क्लिनिंग, हाऊ कम द टेंडर हॅज बीन फ्लोटेड नाव? धारबांदोड्या धुलय गावातल्या खणीतले चिरे भरपी ट्रक गावच्या लोकांनी आयतारा आडायले। गावातलो रस्तो सगळो काबार जाला। फाटली कितलीशीच वर्सां रस्तो सारको करात म्हणून सांगून लोक थकले, कांयच फायदो ना। आता चिऱ्यांचे ट्रक यो वच करपाक लागिल्ल्यान रस्तो आनीक काबार जातलो म्हणून लोक बोवाळ मारता। रस्तो हेका लागून मागीर आमी रस्तो पळोवपाचो ना हांगसरलो कितें जाता पळय, सगळे फोन पडलेले आनी हे आतां चिऱ्या मायन चालू केल्या म्हणटा सामकोच पाड करून उडयतले सामकें ते। हो रस्तो आमी गाडी व्हरपाची ना अशें चिंतला आमी। हय, गांवकारांनी सांगलें कित्याक पावसान आमकां सामके त्रास जातले आतां परत। पंचायतीन म्हणल्यार ते म्हणटा आमचे फुडें फायल पावना म्हणटा ते। आमी आतां येवजिला बंद करपाचें जाय म्हणून कितें, म्हणून आतां फुडलें कशें करून आतां कितें जाता म्हणून। कितल्यो खणी आहा हांगा? तर 2 खणी आसात, थंय 4 का 5 मशिनी चलता की सणीर। कितल्यो गाडयो व्यवस्था जाता? दिसा 5-6 गाडयो असो आसा। आनी खंय गांवान खंय वयता हो? दुल्लय। आतां हो आमकां रस्तो जाल्लो पळय, हो जवळपास 50 वर्सांनीच सुमार जाल्लो आसा। आनी आतां ह्यो तर चिराच्यो अश्यो गाडी जर चल्ल्यो जाल्यार हेका आनी आमकां पावसांत येवच्यान येवपाक म्हणून आमकां रस्तो सोदून काडचो पडटा खंयच्यान तो। पयर आमी पंचायती गेल्ले जाल्यार बालाजी सरपंच आमचो बालाजी तेणी सांगलें की आमी हें केलां म्हणून आमी, पूण हें फुडें पावना अशें म्हणून सांगलें तेणें आमकां। आनी फाटीं एकदां आमी 5-6 वर्सां पयलीं बंद केल्लें। हांगा मशीन पडोवन 2 जाण लेबर एक बिहारी 2 जाण मेल्ले बी हांगा, आनी तेजे उपरांत परत चालू जालें। रस्त्या लागून पावसांत पडटा कितले हांगा ते फोणकुलां सामके, म्हणून आमी ते रस्त्या लागून आमी गाडी आडयल्या। धुलय गावात चिऱ्यांच्यो खणी चलतात, तांकां पंचायतींनी एनओसी दिल्ली ना। लोकांक थंय चिऱ्यांच्यो खणी नाका आसत जाल्यार मायनिंग खात्याक सांगतले म्हूण धारबांदोडेचो सरपंच उलोवन दाखयता। म्हणजे आयज आम्या धुल्ले गांवान हांगा दोनी गांवांनी
रस्तो जावचो म्हणून आमी सरकाराक 4 वर्सां पयलीं हें केल्लें मिक्स जावं जाय म्हणून, पूण अजून काय ते रस्त्याचे काय म्हाका दिसना की जाला म्हणून. पूण आयज लोक चिऱ्याचे कडेन चलोन रस्तो पाड जाता म्हणटा, तांकां एकूच हो रस्तो आसा 7 किलोमिटर तांकां येवचें पडटा. आनी आतां व्हडलोसो प्रॉब्लेम जायना, पूण पावसान जेन्ना खड्डे पडटा पळय तेन्ना तांकां त्रास जाता आनी भुरग्यांक स्कुलाचे बशी येवपाक ना म्हणटा, येना म्हणटा. ताका लागून रस्तो जाल्या शिवाय हें काय ना. पूण जर गांवच्या लोकांनी ह्यो खणीच्या बद्दल कितें जर आमकां पंचायतीक दिलें जाल्यार आमी मायन डिपार्टमेंटाक धाडून त्यो बंद करूंक शकता. आमी त्यो खणी इल्लीगल आसात ते आमकां खबर ना, पूण आमचे पंचायतीचे तांकां कांयच येना, परमिशन कसलेंच ना. पूण जर लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका, गांवच्या लोकांक त्रास करून हें करूं. पूण जर गांवच्या लोकांनी पंचायती कडेन जर कितें हाडून दिलें आमी ते मायन डिपार्टमेंटा कडेन फॉरवर्ड करून फुडली कारवाई करपाक लायतली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.